भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेंसा नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदें जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो सांगचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन। सरल्या भावार्थ्यां पासोत मागया ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो अंकवार मोरयेतावन जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेले आम बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशी जेजो। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशें सता आणि सदां सर्वता आमेन। उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजू जॉर्दान न्हंयत स्नान घेता।
तोवळ जेजू जुवांव लागचें स्नान घेवचे खातीर गालिलियांतावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो. पूण जुवांवन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घे जाय आसता, तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें अशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सकट आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या परी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो, हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. आमच्या पवित्र स्नानांत आमी देवाची भुरगीं जाता आनी जेजूचें मिसांव आमचें करता. अशें आमचे पातकी जिणेक पाठ करून सर्गींच्या राजा पासत वावरूंक आमी निर्धार करता. कशें जेजू ताच्या स्नाना उपरांत बरी खबर परगटूंक वावुरलो, तशें आमी आमच्या पवित्र स्नानाचो अर्थ समजून आमच्या उतरां करण्यांनी बरी खबर प्रगटूंक जाय. तवळ आमी देवाची मोगाळ भुरगीं आनी पवित्र आत्म्याची मंदिरां जाता. देखून आमी आमच्या पवित्र स्नानाचो अर्थ जियेवया आनी सबारांक सोडवणेची बरी खबर प्रगट करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवन तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विना ती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, हेम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज, आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर जेजू काना नगरांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगडता.
काना नगरांतल्या काजाराच्या जेवणाक वायन मुगदलो म्हणटास मोरी माई स्वयं प्रेरणान ही कोबार जेजूक तिळसिता. जेजून तिका, स्त्रिये तुजो हुस्को म्हाका कित्या, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना म्हूण जाप दिली. तरी मोरी साकरांक जेजून सांगिल्लें करूंक सांगता. मोरयेच्या ह्या वर्तनांत जेजूच्या देवपणांतय तिका आसलेलो भावार्थ व्यक्त जाता. तिच्या भावार्थाक लागून जेजू उदक वायनांत बदलिता आनी लग्नाच्या कारभाऱ्यांक उंची वायन दिता. हे अजाप देखलेले जेजूचे शिस जेजूचेर भावार्थ ठेवतात. आज मोरी सर्गार्थावन आमचे पासो जेजू लागीं विनंती करता. अशे जिणेच्या कश्टांत आसच्या आमकां ती तिच्या पुता मुखांत्र आदार दिता. आमच्या जिवितांत भावार्थाचो, बरवसाचो, मोगाचो, भोगसण्याचो आनी समाधानाचो वायन तवळ तवळ उणो जाता. जर आमी तवळ मोरये लागीं धांवताव तर ती आमचे पासत जेजू लागीं विनंती करता आनी आमी शेगुनी जिणी जियोंक आमकां आदार दिता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशेंच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी, हेमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज,
आसल्यांक सर्गार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर, जेजू देवाचे सर्गीचे रास परगटता आनी पातकी जिणी बदलूंक उलो दिता. तो नजरेतांत रावलो ना, बगार जाबलून आनी नाफ्तालीच्या गडी भितर गालिल्या सरोवराच्या वेळेर आसलेल्या कफरनांव शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इजाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. काळोखांत जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. उपरांत जेजू तांच्या सिनोगोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर गाजोवन लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करीत आख्ख्या गालिलियांत भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली. अशें तरावळ पिडांनी कश्टातेल्यांक आनी दुखीन वळवळतेल्यांक, देंवसार लागलेल्यांक, मोरलोक आसल्ल्यांक आनी आर मारिल्ल्यांक लोकांन ताचे सरशी हाडली आनी ताणें तांकां गूण केली. आमच्या कुटुंबांनी जेजून परगट केल्ल्या राजाची लक्षणां आसात तर आमची कुटुंबां निजायकी भागी जावन आसात. देखून आमच्या कुटुंबांनी माया मोग, विश्वासपण, उदारपण, नितीवंतपण, बोगसाणें, समाधान, सोंसणीकाय आसा करूंक साधन करया. तवळ आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या राजान सूख भोगूंक साध्य जातलें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विना ती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बोगशी, हेमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार.
सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर जेजू ताबोर दोंगरार रुपांतर जाता. जेजू रुपांतर जाल्ल्या दोंगराक क्रिस्ती संप्रदायांत ताबोर दोंगर म्हणटात. ह्या दोंगरार तेगा शिसा मुखार आनी पोरनासोल्ल्यांतल्या एलिया आनी मोइसे मुखार जेजू रुपांतर जालो. ताचें आंग वस्तुरू इतलें जळजळीत धोवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोनकाराक तशें करूंक असाध्य. सर्गींच्या बापान कुपांतल्यान म्हळें, हो म्हजो एकलोच मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. जेजून आपल्या रुपांतरा मारिफात शिसांनी आपल्या कुर्साच्या मरणाच्या मिस्तेराचो अनुभव करतना भावार्थांत तांणी दंडळनशें तांकां पयलेंच तयार केलें. कुर्साचें मोर्न सोसूंक जेजूक धैर्य गरज आसलें. देखून जेजून बापा लागीं मागलें आनी बापान ताका कुर्साचें मोर्न सोसूंक धैर्य दिलें. मागण्या मुखांत्र आमचे चिन्येचे कुरीस आमी वोवोवेत. मागण्या वरवीं आमच्या जिवितांत देवाचे कृपेची झर वळटा आनी त्या झरीचे शक्तेतावन आमी देवाची कुशी करूंक शकता. देखून आमच्या कुटुंबाच्या कश्टा आकांता वेळी आमी मागण्या मुखांत्र देवाचो आदार मागया. अशें पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान आनी मागण्याच्या बळान आमची कुटुंबां देवाक मानवंची मंदिरां जावन रुपांतर करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांका तेर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशी
कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तम्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर जेजू भोव पवित्र येवकरिस्त घडता. येवकरिस्त म्हळ्यार अर्घ दिवचें. जेजू निमाण्या जेवणार येवकरिस्त घडलो आनी आमी ताच्या उडासाक तो संभ्रमूंक आदेश दिलो. कशें इस्रायल परसा तांच्या पास्का परबे वेळी तांकां इजिप्तांतून मेळिल्ल्या सुटके पासत देवाक अर्घ दितली, तशेंच नव्या कराराच्या लोकांन जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं तांकां मेळिल्ले सुटके पासत देवाक अर्घ दिवचें वाचपी. येवकरिस्त जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें. ह्या संस्कारा मुखांतर तो ताकाच संपूर्ण आमकां दिता आनी आमी यात्रेक पयणा वेळी ताच्या कुडी रक्तान पसून बसयल्ल्या गांवाची वाट आमकां दाखयता. अशें आमी भोगूंक आसच्या सर्गीच्या राजाची आमकां रूच दिता. येवकरिस्ताचो संस्कार आमचे थंय जेजूचो मोग परगडटा. ताणें आमचो मोग केलो देखून ताणें ताकाच कुर्सार मोडलो. आज उंड्या रुपी तो आमचे थंय येता आनी ताका सेवन पेल्या पासत आमकां मोडोवंक उलो दिता. देखून आमी येवकरिस्तांत वांटो घेतना जेजूचो मोग बगूंक जाय आनी तो हेरां लागीं वांटूंक निर्धार करूंक जाय. येवकरिस्त आमचें जिवीत रुपांतर करता आनी सेवे मुखान तें फळाबरीत करूंक आमकां जागयता. अशें येवकरिस्ता मुखांतर जेजू आनी आमचे मदें आसा जाल्लो एकवट आख्ख्या मनशा कुळाक एकूटाम करता आनी सर्गींच्या जेवणाचो बरवसो दिता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवन तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे
जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातका आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता. अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो संचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनाती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनाती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भोव नितळी माये आम्हा पासत विनाती कर. खत नातले माये आम्हा पासत विनाती कर. आपुट्ट माये आम्हा पासत विनाती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनाती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनाती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनाती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनाती कर. सडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भोवशाणी अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. माना पात्र अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासत विनाती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनाती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनाती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनाती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनाती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनाती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनाती कर. दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासत विनाती कर. दाडियाच्या बुरसा आम्हा पासत विनाती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनाती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनाती कर. सर्गींच्या दरवाट्या आम्हा पासत विनाती कर. पांत्याफराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनाती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनाती कर. पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनाती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनाती कर. बोडव्यांचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर.
मार्तीरांचे राणीये आमा पासत विनाती कर अंकवारींचे राणीये आमा पासत विनाती कर समेत सांता भक्तांचे राणीये आमा पासत विनाती कर सैबाच्या कथावीण गर्भी संभावले राणीये आमा पासत विनाती कर सर्गी घेतले राणीये आमा पासत विनाती कर बहु पवित्र रोजारीचे राणीये आमा पासत विनाती कर कुटुंबाचे राणीये आमा पासत विनाती कर समाधानाचे राणीये आमा पासत विनाती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले बोगोस आमका येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले दयेन आयक आमका येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले काकुळत आमची कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंते माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाकात पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फाव संवचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां सोडून दवरला भाग्यवंत अंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वाक्य 14-20 आनी 3. एक फावटी जेजू एक मोणो देंवसार सोडयतलो. देंवसार भायर वेतस मोणो आसलो तो उलयलो. तो वळू लोक विजमिसलो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देंवसाराचो मुखी बेल्जेबुलाचे शतेन तो देंवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गीन तावन एक कुणाक करून दाखयसय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतरजुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज्य विभाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घरांनी देसवाड जायनासतना उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपराटतीत जाल्यार ताचें राज उरचें कशें? हांव बेल्जेबुलाचे शतेन देंवसार धांवडयता जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन धांवडयतात? अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडिल्लें बरी जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देंवसार धांवडयता जाल्यार दुबावावीन देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपले हातेरां घेवन आपलें घरदार राखात जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचोन ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वंटे करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोध सुसय. जो कोण म्हजे सांगाता पुंजायना तो निजायकी शिंपडायता. देवाचें उतार हें. संवसारांत दोन रितीचो लोक आमकां पळोवंक मेळटा. एका पंगडाचो लोक आपल्या जिवितांत कितें बरें घडल्यारी ते देवाचेंच बेसांव देवानच केल्लें अजाप म्हूण वळखता आनी देवाक खाल जाता. दुसऱ्या पंगडाचो लोक देवान खुद्देक अजाप ताच्या जिवितांत केल्यारी ते पातयेनांत ऋणात्मक जातात आनी दारुणायेन भरतात. असलीच दारुणाय आमकां आयचे सुवार्तेंत पळोवंक मेळटा. जेजून एका मनशाक देंवचारांतल्यान सुटका दितना लोक देवाची विजमिता देखच्या बदलाक ताची निंदा करूंक लागलो. देवाक अर्घ दिवचें सोडून ताची झडती करूंक आशिल्लें. ह्या संगतीचो नियाळ करतना आमच्याय मनोभावा विशीं आमी चिंता पाटोवचें वरतें गरजेचें. देवान म्हजे थंय केल्ली अजापां, ताची दया, मोग आनी बोगसाणें सदांकाळ भोगचो हांव दारूण जालां गी. जिविता कुशीन ऋणात्मक जालां गी.
वा म्हजें जिवीतच देवाचें देणें म्हूण सदांच देवाचे कुशेक हांव खाल जावंक आशेतां. कुटुंबाच्या मागण्या वेळा बाळोक जेसूक मागणें. बाळोक जेसू, जिव्या देवाच्या पुता आनी अंकुर मायेच्या पुता, तुज्या पापकत्नातल्या मनशापणा वरवीं आमी तुजे सारकी बिरमोतीन, दयाळ्यान, ल्हानविकायेन, मोवाळ्यान आनी सोंसणीकायेन भरलेली देवाची भुरगीं जावन जियोंक आमकां तुजी बळादी कृपा दी म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू, तुमचें तें बापाचें उतर. तूं मनीस जालोय, तुज्या उतराचे सक्तेन सगळी सृश्टी तूं सांबाळताय. सर पदवेदारा जेजू, आमची पातकां बक्षी, आमची पिडा शिडा निवार, आमची विघ्नां अनवारां पयस कर. देंवसराच्या कुतंत्रांतावन आमकां राख. तुज्या मोगाच्या उबेन आमकां सांबाळून सर्गींच्या सुखाक आमकां व्हरून पावय म्हूण आमी मागतां. जेजू बळया आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेसू, तुज्या महिमेवंत नांवा शिवाय आमकां बाचावी दिवंक शकचें हेर नांव ना. मोगळा जेजू, तुजें नांव आमच्या काळजाचो संतोश जावं. तुज्या नांवाक सर्गी, संवसारी आनी पाताळी हर एक दिंबी बागवो आनी हर एक जीब तुका होगळाप दिव म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू, तुज्या अजापाच्या रुपण्या मुखार खालतेपणी सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परतून तुज्या मोवाळ्याची दिश्ट आमचेर तूं घाल. आमचो अस्कत आनी उणो बोवार तूं सडय आनी घट कर. तुका खंयचीय संगत असाध्य न्हय. देखून तुजे कुशे प्रमाणे आमी ह्या नव्या वेळी मागचे उपकार तूं आमकां दी म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. प्रार्थुया. येसोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें म्हळाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुजो मोग आमकां दी. अशें सगळ्या काळजान, करनेन आनी उतरान आमी तुजो मोग करून सदांच तुका महिमा दिशे कर. येसोम्या, तुज्या नांवाचें बे आनी मोग आमकां सदांच दी. कित्याक तुज्या मोगाच्या बुनयादीर आसल्यांक तूं सदांच सांबाळताय. तुका जावं पदवी, महिमा आनी आनंद ससनाच्या ससनाक. तुज्या भाग्यवंत कुशे प्रमाणे म्हजे थंय तूं कर. कित्याक तुज्या दैवीक जाणवायेन आनी मोगान तुवें म्हाका केल्लें सर म्हज्या बऱ्याकच पडटा म्हूण हांव जाणा. सर पदवेदारा आनी दयाळा जेजू बाळका, तुजो हात आमचे तावन काडी नाका, पूण सदांच आमकां राख आनी सांबाळ. वर्त्या मोगान तुजें पालन केल्ल्या तुज्या भाग्यवंत माये मरये मारिफात आनी तुजी मोगाळ सेवा केल्ल्या सांजुजे बापा मारिफात हांव उपकार तुजे लागीं मागतां. तांच्या मोगा खातीर म्हजें मागणें आयकून घे. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर सर्व आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेस. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. सबार भाव भयणींनी ह्या तेरसा वेळी मागोवंक तांची तेसांवां विनवण्यो धाडून दिल्यात आसता. आमची तेसांवांनी विनवण्यो आमी सांगाता मेळोवया. सर्वेस्पर देवाच्या पांया तळे आमी ती दवरया आनी आमच्या कश्टांनी गरजा आकांतांनी सर्वेस्पर देवाची आमी कुमोक मागया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बदलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन या तेर्सान सांगात दिवच्या सर्व कुटुंबा खातीर आमी आतां प्रत्येक तरान मागया मरी माई सर्वांच खातीर आपल्या पुता लागीं विनवणी करून दी सर्वेस्पर देव सर्वांच्या कुटुंबांत सुख शांती समाधानाची बेसांवां धाडून दी म्हण आमी मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बदलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक विनोद गंगोळेचो मोगाचो नमान रिगलो जेजू मळ्यांत ही करेस्माची कंतीक आमच्या मालगाड्या थावन आमकां आयिल्लें एक वर्त्या भक्तीचें तें दायज जावन आसा आनी जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ करूंक एक आमकां वर्तें एक अवकाश ह्या कंतिकेंत मेळटा सरीसुमार 200 वर्सांची चरित्र आटापची ही आपुरबायेची कंतीक आमच्या मालगाड्यांत जेजूच्या कश्टाचो आनी पाशांवाचो नियाळ करूंक आमकां सहकारी जावन आसली ह्या कंतिकेंत दुखीचे 5 मिस्तेर ते विणल्यात आनी ह्या 5 मिस्तेरांनी जेजूच्या कश्टा मरणाचें एक वर्तें चित्रण आमच्या अंतस्करणाक तोपचे बरी आमकां थंयसर पळोवंक आनी अनुभव करूंक मेळटा दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे ह्या कंतिकेचेर एक गायन फिल्म करूंक आमी निर्धार घेतला आसता ह्या फिल्माचें काम येदोळच सुरवात जाला आनी खळमीत नासता निरंतर चलोन आसा 40च्याकी चड कलाकार तांत्रीक सिब्बंदी आनी हेर सिब्बंदी निरंतर वावरून आसात आनी ह्याच एप्रिलाच्या 13 तारखेर ताळयांच्या आयतारा हें पिंतूर लोकार्पण जातलें येदोळ पर्यंत असले प्रयत्न कोणी करूंक ना तरी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे मालगड्यांचें दायज जगोवन दवरचें प्रयत्न आमचे जावन आसा मोगाच्यान ह्या योजना बाबतींत व्हडलो खर्च आसा आनी आमी तुमच्या बऱ्या मनाचेर आनी सहकाराचेर पातयेवन ह्या येवजणेंत मुखार सरन आसा येदोळ पर्यंत दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या हर एका येवजणेक तुमी काळजा गुंडायेतावन सहकार दिला आनी तशेंच ह्या पिंतुराच्या येवजणेक तुमी फूल ह्या फुलाची पाकळी ते दिवन ही येवजण यशस्वी करूंक हांव तुमचे लागीं खालतेपणी विनवणी करनासा मोगाच्यान हे निरंतर उरचे तसलें दायज तुमच्या कुमकेन वर्त्या रितीर परजोळात दी म्हण हांव मागतां आनी जर तर तुमकां फूल ह्या फुलाची पाकळी दिवन ह्या येवजणेक कुमक करूंक मन आसा जाल्यार हांगासर आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर आमी हांगासर डिस्प्ले करनासा ह्या नंबराक तुमी कॉल करियेन या व्हॉट्सअप करियेंत आनी चडीत विवर आपणावन ह्या योजनाक तुमी तुमचो मोलादीक सांगात दिवन आमकां कुमक करीचे म्हूण हांव विनोद गंगोळी खालतीकायेन तुमचे लागीं विनंती करता सर्वांक देव बरें करूं नमानांक वार मोरये
देवपुताचे माये आज बोडव्यांचे राणये आमचे व्हडशे काये आमची माय म्हूण दाखय आमकां मोगान वागय देव बिरांतीन वाडय जेजू सरशीन पावय मागतां तुजी ससाय आमची विघ्नांनी उराय आमच्यो ताळण्यो दावडाय जैत व्हरूंक दिगटाय पडल्यार बेगीन उठय आमच्यो सांकळ्यो तुटय कोरपेन परतून नेटय देव मोकाळजान सजय आनंद देवा बापा ताच्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या तेगांतई एकल्या मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.